साध्या काळाचो 20वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी पोवीस सभा सादा काळाच्या 20व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां सोमयात एकवट म्हणलो विशय नियाळून उलो दिता. थोड्या वेळा जेजूची उतरां आमकां समजूंक कश्ट. हांव जावन आसा सर्गीत हांव देव नायिल्लो चिवो उंडो, जो कोण तो खाता तो सासणाक जियेतलो. पयल्या सुवातेर ही एक बासावणी जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें तयार केल्लें खाण तो दिता. सर्गार्थ हांव देव नायिल्लो उंडो तो दिता. ताणें दिवचें खाण भावार्थान मात्र सेवूंक साध्य. भावार्था वरवीं जेजू आमचें सासणीक जिविता खाण जाता. भावार्था वरवीं आमी जेजू थंय एकवटान जियेता. ह्या पासून अशें सांगलें आसा, जो कोण सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा. येवकरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू आमचें आत्मीक खाण जाता. देखून तो म्हणटा, संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. हे सत केवल देवाच्या आश्चर्या वरवीं जावंक साध्य. असली सबार बदलावण जदेव समजूंक शकले ना. देखून भाग्यवान जुवांव जेजू थंय एकवटाचो स्पश्टीकरण आमकां दिवन म्हणटा, जेजू आमचें आत्मीक खाण. ताचे मुखांतर मात्र आमकां देवा थंय जिवीत लाभता. जेजू आपणाकच आमकां दिता आनी जेजू विणे आमचें थंय दैवीक जिवीत ना. जेजू संगी आमी सासणीक जिवीत अनुभव करता. तर जेजू संगी एकवटान जिवंक ह्या संभ्रमान कृपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप मुन्याच्या पुस्तकांतलें. हें वाचप आमकां देवाच्या जाणवाये विशयान उल्लेख करता. ताच्या दैवीक जाणवायेन येवकरिस्ताचे मेजार तो आमकां पोसता. तर देवा थंय एकवटान जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवान पावल एफेसकारांक सोमया जेजून तांकां सांगात हाडल्या पासून ताका अर्गां आनी दिन वाचूंक आपोवणें दिता. क्रिस्ताच्या शिकवणीन आनी देखीन प्रेरीत जाल्ल्या तांणी वायट सांडून बरें आदारूंक तांकां समजणी दिता. तर आमी सोम्याच्या एकवटान रावून आनी बरें आदारूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी शिद्दीन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवान सुवांव येवकरिस्तांत आमी भावार्थान जेजूक सेवचे वरवीं ताच्या एकवटान वाडटा म्हणलें स्पश्ट करता. येवकरिस्तांत जेजूचें हाजीरपण पळोवंक आमकां भावार्थ गरजेचो. भावार्थ आमचे थंय गूण आसल्यार जेजू आनी आमचो मदलो संबंद घट आसतलो म्हणली ही सुवार्था आमकां स्पश्टीकरण दिता. तर ही आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे आनी सर तिच्या मुण्याऱ्या पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मुण्याऱ्या येवकरिस्तांत हजर आशा जेजू थंय तांचो एकवट घट कर. तांच्या ताबेन दिल्ल्या भावार्थी परजेचो मोगान पोस करूंक तांकां शिकय. भावार्थ्यांचो येवकरिस्ता थंय भावार्थ चडय आनी येवकरिस्ताच्या संभ्रमणे वरवीं जेजू थंय एकवटान वाडून पवित्र सभेच्या वडिलांनी वावरूंक तांकां तुज्या ससायेन आनी गटायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा आनी राज्याच्या राजकारभाऱ्या पासून. मोगाळा बापा, देशाच्या आनी सर राज्याच्या राजकारभाऱ्यांनी लोकांनी तांकां चुनायेत करून आडलिताची जबाबदारी दिला म्हळें तांकां समजय. प्रकृती विकोपा वरवीं कश्टूंच्या सर लोकांक फावो तो आदार दिवंक तांकां शिकय. परजेचें बरेंपण तांचें मिसांव म्हणलें जाणा जावन ते उर्बेन आनी मोगान पंथाक पावूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तांक निराश्रितांक आनी विधवी पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणे विविध पिढी आनी प्रायेन कश्टूंच्या लोकांक तांच्या निरासपणान तांकां बुजावण लाभय. पावसा वरवीं निराश्रीत जाल्ल्या लोकांक भद्रती फावो कर. विधवींक तांच्या असहायक परिस्थितींत आदार आनी सांगात लाभय. तांच्या जिविताच्या हरेक घडितांनी तुजी कुशी तांणी समजून जिवीत बरवच्यान जिव तांकां शिकय म्हूण मागता. चवथें परगांवांत आसच्या पासून. विस्वासी बापा, परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या भाव भयणीक तांच्या कश्टा आडकळीन तुजो सांगात लाभय. अवघड अनवरांनी तांच्या सांगाता राव. आपलें काम सोंपून तांच्या घरा शाबीत पावशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें येवकरिस्तांत भाग घेतल्या सर्वां पासून. कनवळ्या बापा, आयच्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेतल्या हर एकल्यांनी
जेजू पवित्र युकरिस्तांत खरोच हजर आसा म्हणे सत भावार्थान मानून घेवंक आमकां शिकय. उंड्या वायना मुखांत्र जेजूक आमच्या काळजांत सेवच्या वरवीं ताच्या एकवटान वाडून फिरगस कुटुंबान तोच एकवट कार्यान जिवंक आमकां तुजी ससायान आदार लाभय म्हूण मागता हांव.